काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्ले। पोंडा तालुक्यातले एक युवा तडफदार नेतृत्व बाब राजेश वेरेंकार जो समाजाच्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत खूब भरीव काम केल्लें आसा। राजकारणानूय ताणें आपलो प्रभाव गेल्या त्या निवडणुकीक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसून सुद्दां बाकीच्यो ज्यो पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट केल्ल्यो तांकां फाटी मारून तिसरे स्थानार पावपाचें धाडसी काम फोंडा मतदारसंघाक ताणें केल्लें। आनी तेजे नंतर निराश जायनासतना आपले समाजा खातीर जें काम आसा तें ताणें चालू दवरलें। वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम राजेश बाबान चालू दवरलें। आनीक आयज आमचे CLPचे लिडर दिगंबर बाब कामत हांच्या हस्तुकी तांचे काँग्रेस पक्षान आमी रितसर प्रवेश केल्ले आसा। तांच्या बरोबर जवळ जवळ 135-140 सुमार प्रमुख फोंडेचे कार्यकर्ते किंवा बाकीचे सगळे येवपाक सोदताले, पूण हांगा जाग्याचो आमचो प्रश्न आसा। तेजे बरोबर जवळ जवळ 2,500-3,000 कार्यकर्ते जॉइन करपाची ताणें हावेस दाखयल्ली। पूण हांवें म्हणलें सद्या पयलीं ल्हानसो प्रवेश हांगा करुया। पूण हो ल्हानसो प्रवेश म्हणल्यार सुद्दां इतले असंख्य कार्यकर्ते आयज तांचे बरोबर जॉइन जाल्ले आसा। हे जे प्रमुख कार्यकर्ते आसात ते स्वताक एक वेगळे वेगळे नेतृत्व करता वेगळ्या वेगळ्या भागांतल्यान। प्रत्येका बरोबर 50-60 जाण लोकांची ताकद आसा। अशे असंख्य कार्यकर्ते राजेश बाबा बरोबर आयज काँग्रेस पक्षान तेणी प्रवेश केल्लो आसा। काँग्रेस पक्षान प्रवेश दिलो ताचे बद्दल त्याच बरोबर आमचे जे गोंयचे प्रभारी दिनेश गुंडूराव आसा हांचोय हांव खास करून आभार मानता। ते आज हांगा उपस्थित ना, ते निवडणुकीच्या प्रचारान बिजी आसल्या कारणान ते आज हांगा उपस्थित रावंक शकले ना, तांचोय बी हांव आभारी आसा। काँग्रेस पक्ष हो एक असो पक्ष जावन आसा जो समाजातल्या प्रत्येक घटकाक बरोबर घेवन वचपी, समाजातल्या प्रत्येक घटकाक ह्या पक्षान स्थान दिल्लें आसा। जशें आतां गिरीश बाबान सांगलें की बहुजन समाजाचो पक्ष म्हणजे काँग्रेस पक्ष। आज बहुजन समाजातले कितकेशेच नेते काँग्रेस पक्षान तयार केले। आतांच आमी पळयतना कालूच पळयलें की प्रतापसिंग रावजी राणेन आपल्या विधानसभेतली 50 वर्सां पूर्ण केली। एक बरे मुखेलमंत्री म्हणून तांणी नामना जोडली, एक बरे स्टेट्समॅन, एक बरे पॉलिटिशियन आनी आमचे सारके जे नवीन आज राजकारणान येवंक सोदता तांकां एक ते आदर्श अशें व्यक्तिमत्व जावन आसा। तांचे कडल्यान आमचे सारके नवीन पिढीन खूब शिकपाचें गरज आसा। आतां गिरीश बाबान तशें सांगलें की काँग्रेस पक्ष जेन्ना जेन्ना सरकारान आशिल्ले तेन्ना काँग्रेस पक्षान हे पिपल फ्रेंडली सरकार दिल्लें आहा। लोकांच्यो भावना समजप, लोकांच्या भावनेची कदर करप हें काम काँग्रेस पक्षान केलें। काँग्रेस पक्षान केन्ना फियर निर्माण केलो ना, भय निर्माण केलो ना। लोकशायेची बेजीक तत्वां जी आसा, बेजीक मूल्य आसा ही काँग्रेस पक्षान सदांच पाळ्ळ्या। आज आमकां लोकशायेचेर आज तुमी पळयला कसो घालो घातलो गेला तो। निवडणुकाक आज नगरपालिकेची निवडणूक जाली, ताजेर लोकशाही पाळपा लागून हायकोर्टान वचचें पडलें, सुप्रीम कोर्टान वचचें पडलें। तर असो एक आज खंय तरी लोकशाही जर टिकोवन दवरतली जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पक्ष होच पर्यायी बरें सरकार आमकां दिवंक शकता। आज तुमकां फोंड्याच्यान राजेश वेरेंकार जॉइन जाता तो हेचे कितें की रवी नायकाक नेक्स्ट टिकेट मेळची ना फोंड्याच्यान? काँग्रेस पार्टीक एंट्री घेवपाक सगळ्यांक दार उगडल्या। टिकेट दिवपाचो विशय हो वेगळो, तो दिल्लीची आमची लिडरशीप सिस्टम आसा त्या सिस्टमींतल्यान